नमस्कारू सर्व वीक्षकांक आमगेले आजी सानूर नरसिंह कामत आमगेले दोन्ही अंकणाक स्वागत. हांव जयश्री पै आता आमगेले फुडली अंकणा सुकून मुक्का वयले हांगेले साधने बग्गे आमी आयकुया. हांगेले साधना संपन्मूल व्यक्ती जावन राष्ट्रा मट्टाक आणि कसं पुराय राज्य सुकून राष्ट्राक कसं पुरा साधन केला आमच्या विषयांतू आमी ऐकून प्रेरण घेऊया. नमस्कारू. नमस्कार. राज्य संपन्मूल व्यक्ती जाऊन तुम्ही कसं पुराय तुम्ही केलेलं असं आम्हाला विषयांतो तुम्हाला ऐकूच्याक आम्ही राखून असाची कामत माम स्वामी आता वृत्तांत विषयांत उरलंय. हांव गांवां येवन सेटल जालें मागीर म्हाका जेसी संस्थेचे एक परिचय जालो. आमकां गुतस बयलू विश्वविद्यालय म्हणटाचे म्हणजे आमी एज्युकेशन करताचे कॉलेजान जाल्यार भायर आमकां विंगड पुरा विचार करता एक अवकाश मेळ्ळो. जाल्यार जेसी म्हळ्यार एक व्यक्तित्व विकसन संस्थे. तांतू 18 to 40 यंगस्टर्स इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट अँड क्रीड कोणीय एक जॉइन जाली ताका. तशें आमगेले कारकळ जेसी हांव जॉइन जालो. तेदोन म्हाका पब्लीक स्पिकींगाक इंट्रस्ट आशिल्लें. तशी 2005 मैसूरांत एक नॅशनल कन्वेन्शन जाल्लें. तेदोन नॅशनल लेवल पब्लीक स्पिकींग कॉम्पिटिशनान हांव फर्स्ट आयलो. तशी म्हाका म्हगेल्या पब्लीक स्पिकींग एबिलिटी आसा म्हणून म्हाका मना येवन हांव मागीर चिक्कें तें तांगेले ट्रेनींग प्रोग्रामा जालें. इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन लिडरशीप डेव्हलप रिलेशनशीप असल पुरा जालें. कडेक तांगेलांत एक म्हणजे ट्रेनींग लॅडर म्हणून आसा झोन ट्रेनर्स वर्कशॉप ZTWS म्हणून आसा ताका एग्जाम आसा. ते एग्जाम जाल्ले कडले हांव झोनल ट्रेनर म्हणून जाता. ताजे नंतर तांणी विंगड ट्रेनींग जाताना म्हाका विशय दिवन हांवें वचून ट्रेनींग करचें शेल्डोवांक युथ्साक. तशें हांव ते ट्रेनर जावन डेव्हलप जाला. तशी हांगा काकीनाडा आंध्र प्रदेशांत एक प्रायम ग्रॅज्युएट म्हणून एक एग्जाम आसा. ते ट्रेनींग हांव पास जालो. तशें नॅशनल ट्रेनर जालो. तशें हांव 100-150 ट्रेनींग विंगड स्कुलाक ट्रेनींग फॉर चिल्ड्रन ट्रेनींग फॉर युथ व्यक्तित्व विकसन म्हळ्यार इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन क्रिएटिव्ह लिडरशीप व्यक्तित्व विकसन पर्सनालिटी डेव्हलपमेंटाक त्या ट्रेनींग हांव स्टार्ट केलें. ताजे नंतर म्हाका हांतूय अवकाश मेळ्ळो. तुमी सांगल्या म्हणल्यार हांव पंचायत अध्यक्ष जाताना एक अब्दुल नजीर साहेब ग्रामीणाभिवृद्धी संस्थे म्हणून मैसूर आसा. तांणी कसं म्हळ्यार असलेंचे ट्रेनर्स रेडी करून या पंचायत सदस्य तांकां तरबेती दिताचे. तशी म्हाका एक राज्य संपन्मूल व्यक्ती जावन तांणी घेतले. म्हळ्यार म्हाका हेचे अनुभव आसा मागीर म्हगेले स्पिकींग एबिलिटी आसा. तस जावन हांव तेंचे महासभे कशी ग्रामसभे जातात ग्रामसभे कशें आयोजन करचें पंचायत मिटिंगांत इफेक्टीव जावन कशें पार्टिसिपेशन करचें क्रिया आयोजन कशें करचें अशी पंचायत राज आनी ग्रामीणाभिवृद्धी बगी हांव टॉक दिवचें स्टार्ट केलें. तशें म्हाका विंगड जिल्ले पुरो आपयले धारवाड दावणगेरे बेळगावी. तशें म्हाका म्हळ्यार तांगेले खर्चू म्हळ्यार तांणी मागीर ते ट्रेनर्स ट्रेनींग अकाडेमी म्हणून आसा म्हळ्यार असल ट्रेनींग रेडी करताले तांकां ट्रेन दिवच्याक म्हाका राज्य संपन्मूल व्यक्ती म्हणून केलें. व्हेरी गुड. तशी तुमकां कळटा अंतर कसं आसा डिफरंट जेसीसान म्हळ्यार ते एक ओपन टॉल तांतू कशें म्हळ्यार व्यक्तित्व विकसन पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट हांतू तशें ग्रामीणाभिवृद्धी म्हळ्यार एक आडळीत कशें करचें पार्टिसिपेशन कशें करचें इनवॉल्वमेंट कशी जावची अगत्य आशिल्लें अवेअरनेस IEC म्हणटाची इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन कम्युनिकेशन IEC प्रोग्राम म्हणटा. म्हळ्यार खंयचे एक पंचायत मेंबर जाताना केलाव शिकून आसताची केलाव शिकनातील आसताची केलाव जेनाका बरोवचे समित कळना सिग्नेचर समिती घालूं जाय तितली की हेबेटाचे आसता. जाल्यार तांकां तिळवळीक आसा तांकां ट्रेनींग दिल्यार समजता. ट्रेनींग दिल्यार तांकां उत्साह येता. तसल्यांक आमी आयके करून तांकां ट्रेनींग दिवचें एक राज्य संपन्मूल व्यक्ती जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. व्हेरी गुड. तुमगेले तुम्ही मात्र न्ही जनाक थोडे हेल्प करून हें केलें. आतां 2 दशकां वयरी तुम्ही सहकारी क्षेत्रांत काम करता आशिल्लींची सेवा दिला तुम्ही. आता ग्रामीण आर्थिक स्थिरतेक हे सहकारी संस्थाचे कशी हेल्प जाता? आमकां गोतशें पुरा हे सहकारी व्यवस्थे म्हळ्यार ते फुडें भारी फुडें कसं म्हळ्यार आमकां स्वातंत्र्य पूर्वादकून आमगेल्या देशांत आसा. कसं म्हळ्यार फर्स्ट आमगेले कृषी पत्तीन सहकारी संघ आमगेल्या देशाचे सुरू जालेले कर्नाटक राज्याचे धारवाड जिल्ह्याचे कणगिनहाळा म्हळ्यार ग्रामांत 1905 जालेले. आतां तुमकां कॉपरेटिव्ह सोसायटी गांव गांवां आसा. तुमकां तसं पॅक्स म्हणटाची प्रायमरी आधारित जावन फर्स्ट आमगेले जालेले 1905 ताजे नंतर अर्थात 100 वर्स जाले. 100 वर्सांतू 52 नमुन्याचे कॉपरेटिव्ह सेक्टर आमगेले हांगा डेव्हलप जाला. म्हळ्यार तुमकां सोसायटी म्हणटा ती गांवांत गेल्यार चिमणे तलहाडू सोसायटी म्हणून आशिल्लें ते फुडें जाल्यार आतां तें बँकिंग सिस्टम जाला. आतां कसं म्हळ्यार एक बँका लोन घेवच्याक जेन्ना कश्ट जाल्यार 100 कोटी 200 कोटी 300 कोटी 800 1000 कोटी
तिथलं व्यवहार करत असेल संस्था ग्रामीण भागात असेल वय आम्ही DCC बँक असं 17,000 crores व्यवहार करता तशी 120 ತಂಗೇಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸ್ तशींची पॅक्स म्हणून एक एक गाव 2-3 गावां ಸೇरून ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ म्हणून तशींची ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ म्हणून ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ಅಸ ನೇಕಾರ मला 52 ಬಗೆचे विंगड सेक्टर ಅಂತೂ कॉपरेटिव्ह कानूना प्रकार रचनेदलेला संघ आमगेल्या ग्रामीण भागात असं कितलं असं म्हणून सांगल्यार 8 लक्ष तसं सोसायटी आमगेल्या देशांत असं मला एक अननोटिस्ड एक हॉड सेक्टर म्हळ्यार देशाचे इकॉनॉमीक एक हॉड सेक्टर खंयचे म्हळ्यार कॉपरेटिव्ह आत्ता ते आमगेल्या देशाचे प्रधानी मना येवन 4 वर्स पुढे आमगेल्या देशाक पुढे सहकारी सचिवालय म्हणून आशिल्लें म्हळ्यार कॉपरेटिव्ह एक मिनिस्ट्री म्हणून आशिल्लें आमकां तसं प्रत्येक एक मिनिस्ट्री आसा रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री नॅशनल हायवे मिनिस्ट्री जाल्यार हक्केक इतलो हॉड सेक्टर म्हळ्यार 8 ಲಕ್ಷ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಸದಸ್ಯ ಆಮ್ಗೆ ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 145 ಕೋಟಿ ತಂದು 30 crores ಮೆಂಬರ್ विंगड कॉपरेटिव्ह सेक्टर ಅಂತ काम करता असल एक सेंट्रल ಅಂತೂ मिनिस्ट्री नाशिल्लें स्टेट ಅಂತ सेंट्रल तक्का नरेंद्र मोदी 4 वर्स पुढे एक प्रत्येक जाल्यार एक मिनिस्ट्री रचना केला पुढे कृषी वोट एक सन प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आशिल्लो आता तक्का जाल्यार प्रत्येक मिनिस्ट्री कोण आमगेल्या गृह सचिवाक ताजी सचिव केला मला ताजी इम्पॉर्टन्स कितली आसा म्हणून अमित शान एक संदर्शना सांगलें तुमगेल्या गृह सचिवालय आसा सहकारी सचिवालय आसा तुमकां तृप्ती दिलेले खंयचे म्हळ्यार गृह सचिवालय म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर तांचो मस्त सवाल आसता त्या देशा भद्रते खातीर आंतरीक भद्रते खातीर बाह्य बेदरिके एದುರಿಸುವ खातीर अगत्य दवकाचीची तांचो हांव काम करताची ताजी ಒಟ್ಟು म्हाका तृप्ती दिलेले सहकारी कसं म्हळ्यार 4 वर्सांतू ग्रामीण भागाच्या प्रति एक कट्टकडे व्यक्तीक पावत तसर एक सचिवालय म्हळ्यार सहकारी सचिवालय ताजे खातीर ताणें कसं केलें म्हळ्यार ग्रामीण भागांत खंयचे सोसायटी आसा ताका पुरो कंप्युटरायझेशनाक 350 crores दिले फस्ट आनी पुरो कंप्युटरायझेशन केलें म्हळ्यार येदोळ ते बरोवणी इरिगेशन पुरो कंप्युटरायझेशन करून तांकां एक बँकिंग लेवलाक एक अपलिफ्ट करूंक आनी पुरा एक कॉमन सॉफ्टवेअर केलें म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ग्रामीण भागांत पॅक्स म्हणून आसता प्रायमरी एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव्ह सोसायटी डिस्ट्रिक्ट लेवलार DCC बँक म्हणून आसता स्टेट लेवलार एपेक्स बँक म्हणून आसता नॅशनल लेवलार मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स आसता तुमकां कॅम्को आसा कॅम्को म्हळ्यार केरळा आनी कर्नाटकाचे दोन्ही राज्याचे अडिके ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ताजे सदस्य जावन आसा ते मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह तशींची तुमकां विंगड इफ्को आसा क्रिप्को आसा मागीर अमूल आसा तशींची हांगा KMF आसा असल पुरो व्हड कॉपरेटिव्स विंगड हांतू काम करता आर्थिक ताजे खातीर तांकां बलवर्धन कोरका म्हणून अमित शान कंप्युटरायझेशन केलें कॉमन सॉफ्टवेअर केलें आत्ता एक उबर आनी ओला आमकां तसं उबर आनी ओला म्हळ्यार बेंगलोराक व्हड सिटीन तुमकां कुडले ऍप डावनलोड करून कुडले तुमी आशिल्ले कडेन ते व्हेकल येता तुमकां खंय नावता आपण व्हरता जाल्यार तांतू कसं म्हळ्यार एक्सप्लॉयटेशन जाता मस्त जेन्ना काम मेळटा पळय जाल्यार तांकां व्हडलेल्यांक मेळची पुरा हन्नीची कंपनी तांगेले लाभ वडयता शिवाय घोळताले कसं मेळना कॉपरेटिव्ह तशें जायना कॉपरेटिव्ह म्हळ्यार तो कोण घोळता तोच ताजे संस्थे मेंबर ते लाभ पुरो जेन्ना इक्वल डिस्ट्रिब्यूट जाता तशें पयलीं भारत टॅक्सी म्हणून केला 67,000 टॅक्सी एक दिवस रोडाक देंवल्यात भारत टॅक्सीन तू ग्राहकाक उण रेटारी सेवे मेळटा आनी घोळलेल्याक फुल मेळटा 80% तांकांच वणपाक आमगेलेची नॅशनल म्हळ्यार आमगेलेची कॉपरेटिव्ह सेक्टर आमगेले देशाचे थंय कोणूय प्रोप्रायटर ना आतां कंपनी म्हळ्यार एक व्यवस्था आसता लाभ पुरो तांकां वता हांगा तच न्ही लाभ पुरा कोण घोळता जे डिस्ट्रिब्यूट जाता तशी कॉपरेटिव्ह म्हळ्यार हांतू प्रोप्रायटरशीप प्रति एकल्या सदस्याला हांव ह्या संस्थेची सदस्य व्हेरी नायस लायक तसं एक सेक्टरांत हांव 20 वर्सां साकून काम करता हांव प्रथम जावन सानूरू हाल उत्पादकर संघाचे एक सदस्य जावन ते निर्देशक जावन अध्यक्ष जावन 15 वर्स दाखवून हांव ते संस्थेंत अध्यक्ष जावन आसा आतां लास्ट 6 years म्हाका आमगेले दक्षिण कन्नड हाल उत्पादकर ಒಕ್ಕೂಟ DKMVL म्हळ्यार KMF ताजे डायरेक्टर जावचे अवकाश मेळ्ळो तसं आमचे हॉड रीतीर जिल्हा मट्टारी राज्य मट्टारी राष्ट्र मट्टार काम करता आसलें अवकाश मेळ्ळो म्हळ्यार कॉपरेटिव्ह सेक्टराचे आळ अगला कितले म्हणून म्हाका तेदन कळटा म्हणून हांव विंगड विदेशा समीत वचचे अवकाश म्हाका मेळ्ळो देशाचे विंगड राज्यांतू नोयडांतू जयपुरांतू इंडियन डैरी कॉन्फरन्स जाताना विंगड राज्यांतली विंगड देशांतली विंगड सेक्टरांतली पुरो येता तांगेलो ಒಟ್ಟು कम्युनिकेशन करूंक इंटरॅक्शन करूंक अवकाश मेळ्ळे तशें कॉपरेटिव्ह सेक्टर कितलो हॉड आसा तांतू कसं कसं भविष्य आसा कशी यूथ तांतू
पार्टिसिपेट यूज करीत. करू शकता होय, होय. होय. आता कसं म्हळ्यार फुडें एक कॉपरेटिव्ह डिप्लोमा म्हणून आशिल्लें. कॉपरेटिव्ह सेक्टराक एम्प्लॉय जावंक जाल्यार ते डिप्लोमा जावंक म्हणून करताले. आतां इर्मा म्हणून आसा. इर्मा म्हळ्यार आमगेले आनंद. होय, होय. आनंदान आनंद मिल्क होय होय करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इंडियन रूरल होय. कसं मॅनेजमेंट full form इन्स्टिट्यूट असता. इर्मा. होय, होय, होय. इंडियन रूरल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट म्हणून आशिल्लें. इर्मा म्हणून आशिल्लें. ते आनंद आशिल्लें. ते इर्मा आतां कन्वर्ट करून आतां आमगेले सहकारी युनिवर्सिटी म्हणून केला. तशी मस्त म्हळ्यार सकट जा सहकारी क्षेत्रांत तूं MBA करीत. होय. सहकारी क्षेत्रांत तूं ग्रॅज्युएशन करीत. हो, 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 हो. थंय तूं PhD करीत. हां, हां. म्हळ्यार तो कॉपरेटिव्ह सेक्टरांत तूं अध्ययन करून थंय तुका एम्प्लॉय जावच्याक, थंय तुका लिडर जावच्याक आयता आतांच्या युवकांक पुरा मस्त ही कॉपरेटिव्ह सेक्टर आज मस्त मॉडर्नायज जाता मॉडर्नायज जाता. आणि मस्त अवकाश तांचो सृष्टी जाता आसा. जाल्यार तितले युवकांनी तशें हांव 20 वर्स ताकून हे कॉपरेटिव्ह सेक्टरांत म्हगेली इतल्याक अशी म्हाका खंय खंय अवकाश मेळटा थंय पुरो हांव करता आसा. आतां हांव कर्नाटका आमी ಒಟ್ಟು तुमगेलो उद्यम केला हांव उद्यम म्हळ्यार उद्यम मस्त व्हडलो दायन कसो जालें म्हळ्यार होय आसो हांव सकार क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्ली ती मस्त कॉन्सन्ट्रेशन दिवचें जायचें जाल्यार म्हगेले हे एक आसक्तीक कितलो जावका तितलो हांव ते उद्यमा दाखून आदाय घेता आसा. होय होय बा फुडें हांव फॅब्रिकेशन करता आशिल्लो. हं. आतां स्कॅफोल्डिंग सर्विसाक चिक्के अपग्रेड जाला. म्हळ्यार आतां कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीन हांव गोत आसा. फुडें रुक्काची पुरा सपोर्टिंग मटेरियल यूज करता आशिल्ली. रुक्काची गुज्जी म्हणून सांगतात. आतां लोखणाची गुज्जी आयल्या, होय. लोखणा शीट आयला. तशें ते हांव रेंट आउट करता जाल्यार स्कॅफोल्डिंग बिझनेसाक चिक्के अपलिफ्ट जाला. म्हळ्यार फुडें फॅब्रिकेशन मात करता आशिल्लो. फॅब्रिकेशना वटू स्कॅफोल्डिंग सर्विसीस Very nice. पण हांव ग्रामीण भागांत आशिल्ली ती. ग्रामीण भागाच्या उद्यमांतू म्हाका अवकाश मेळ्ळो. होय तशी तुम्ही एक 750 700 चेडूवांक या विद्यार्थी वेतन आणि विद्यार्थी शिक्षण आम्ही पुरस्कार GSB समाज ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಂಗೆಲ್ತ್ರು ವೈ 14 ವರ್ಷ ಪೂಡೆ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2012 ಜನವರಿ 1 ಪ್ರಥಮ GSB ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ त्यातून 10,000 जन सेरवलींचे पुरो जन आश्चर्यदल्ले म्हळ्यार आमकां गोत आसा आमगेल्या समाजांत कशें म्हळ्यार देवस्थान म्हळ्यार जन उडत जाता गोत आसा. मंगळूर रथोत्सव म्हळ्यार कारकळ दिपोत्सव म्हळ्यार फेमस. मंजेश्वर षष्ठी म्हळ्यार फेमस. उडपीचे सप्त म्हळ्यार फेमस. आमगेले बंटवाळ मृगबेट म्हळ्यार फेमस. म्हळ्यार एक म्हळ्यार ताका जन आमंत्रण जावका म्हणना म्हळ्यार आमगेले देव आमगेले गांव म्हूण सांगून देश विदेशांतून येतात. एक दोनीचे स्वामे काशी मठ कवळे मठ मागीर गोकर्ण मठ आमी पुरा विंगड विंगड मठाक संबंध पावन आमगेले कुटुंब विंगड विंगड कार्यक्रमार भाग घेतात. स्वामी आयले म्हणले संभ्रम कसं नाही सांगका म्हणना तोंडा दाखवून तोंडा स्वामी आयल्यांची म्हणले 1000 कडल्यान जन हे चांग विशय जाल्यार ते सोनू सामाजीक म्हळ्यार आमगेले समाजा स्थितीगती कशी आसा शिक्षण कशें आसा आमगेले हांगा आदाय कशें आसा आमगेल्यांतू आरोग्य समस्या आसूं वैवाहिक समस्या आसूं कोणाक एक कश्टार आसा असल पळोवंक जाल्यार आमगेले हांगा एक समाजांत एक वेवस्था ना. म्हळ्यार आमगेले एक जनरल जावन आमी सांगता जी आमचे गेल्यानंतर आतां दुर्बळ म्हणून कोणी नाची म्हळ्यार दुर्बळ आशिल्ले कोणी सांगना आतां म्हाका दुर्बळपण आसा म्हणून कोणाकय जाल्यार आमगेले एक सामाजीक जबाबदारी म्हळ्यार आमगेले एक ते सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार आमगेल्या समाजांत म्हळ्यार एक चैन आसा. आतां आमगेलो समाज एक चैन म्हणलें की आमी मरे गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हळ्यार आमी स्ट्रॉंग वेर पळयाची उद्यम पळयाची कसं नाही पळयना आमी क्षेत्रांत मुखार आसाची म्हणटाची ते एक चैन म्हणलें की ते चैन वीक जावचे केन्ना सांगयाची ते एक कुंडी वीक जालें तशींच आमगेल्यान ती दुर्बळपण ते एक विकनेस आरोग्य वायट जावचें ते एक विकनेस वर्डीक जायनातले वैवाहिक समस्या ते एक विकनेस संस्कार चुकून वायट रितीन वचचे ते एक विकनेस असं लायक पुरा आमीच आयडेंटिफाय करून थंय स्ट्रॉंग करता तेन्ना आमगेले समाज स्ट्रॉंग जाता. तशें जावन ते आमी रिचींग द अनरिच्ड म्हणून एका कॉन्सेप्टार काम स्टार्ट केलें म्हळ्यार खंय आमगेलो समाज पावनी थंय आमी पावका आमकां संस्कार गुरू परंपरेन मेळटा देवस्थाना दाखून मेळटा आमकां हे तोंदरे ना व्याप्ती आमगेले चेडू लायक शिकून व्यारो व्याप्ती उद्यम मलगड्या दाखून आमी करता आसचे कसं उण्या पडना जाल्यार अर्थाचे कसं न्हय सन म्हणटारी वृद्धाप्या निमती चेडू नांती निमती आत्ता जनरेशन आतां चेडू ना म्हळ्यार इन्कम ना म्हळ्यार तांकां जीवन करचें कश्ट तांणी स्वाभिमानारी तोंड दवरून कोणाला निमगिराची तांगेलें कसं आसा की तांतू जीवन जाल्यार आमगे समाजा गौरव ते उणेंपण आमगेलो समाज इतलो बलिश्ट जावन आसा कोणकी एक रोडारी कसं नाही ताजे खातीर आमी कसं म्हळ्यार फस्ट आमगेले एक समाजाक सामाजीक जावन एक वट्ट करुया म्हणून स्वाभिमानी जागृती म्हळ्यार आमगेलो स्वाभिमान आमी आमचे गेले
स्वाभिमान 10,000 जण ಒಟ್ಟು आमकां भारी खुश जालें जाल्यार एक सामाजीक जावन आमी कसं कॉल दिला जेन ಒಟ್ಟು दत्ताची म्हणून जालें. ताजे नंतर आम्ही कसं केलं म्हळ्यार 1.5 वर्ष खंयचेय समावेश करनी आम्ही उडुपी जिल्हे केंद्र जावन घरकड वचून एक सामाजिक गणती केले. पयलीं सेन्सस आयलें न्हू तशें आमी 32 पॅरामिटराचे एक प्रश्नावली प्रति व्यक्तीक दिले. तुमगेलें नांव म्हळ्यार नांव कितले जन आसाची विळास फोन नंबर कोण कोण कस कसं शिकलें तुमगेले आरोग्य समस्या कोणय आसा की कोणय विकलचेतन आसा की इन्कम कितले तुमकां कसं मागीर तुमकां विद्याभ्यासात असं पूरं करतना 161 जन आमगेले उडुपी जिल्ह्यात 3 वेळा जेवच्या कष्ट आसा. म्हळ्यार खंयचे देवस्थाना वचून जेवचे कोणाले घरकड वचून जेवचे कसं की समारंभ जाताना संगणातल्यार वचून तसल परिस्थिती म्हळ्यार तांगेली परिस्थिती तशी आसा. ते पळयताना कसं म्हळ्यार मोस्टली वृद्धाप्य एक दोन्हीचे चिल्ड्रुनाचे म्हणताना तांणी सदृढ असताना इन्कम अर्न केला जीवन चलयला चेडून मागीर तांगेले बंधू ताम गोतस बंधू तांगेले आसतना पुरो जन तो गेलो भावाल पोतू बहिणील पोतू पुरो सांगताची चिक्की तो वीक जाल्ली कुडले तागेले बघी आमी चेड सांगू वचना म्हळ्यार खंय न्हू आमी ताका हेल्प पावूं शका प्रती पाटी एक पाटी दिताची प्रती पाटी कोण दिवचे म्हळ्यार भावन आसता तशी तो मुले गुंपू जाता. तशी 161 जन आमकां मेळ्ळेची. आमी लेखले 161 जनांक आमगे समाजात कोण कसं कोर काम म्हणून कुटुंब चैतन्य निधी प्रारंभ केले. म्हळ्यार सरकाराकडून एक पेन्शन मेळटा जाल्यार हांकां केलो पटी बीपीएल कार्ड ना हांकां म्हळ्यार फुडें अनुकूल आशिल्लेंचे आतां बीपीएल कार्ड ना हांकां बीपीएल कार्ड करूंकय वता सरकाराचें मेळना तांगेले इन्कम ना पूण आमी 1,000 दिवचे स्टार्ट केले. आनी कोणाक क्रोनीक डिसीज जावन कॅन्सर पेट तांकां 2,500 दिवचे स्टार्ट केले. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಚಿಲ್ಡ್ರು ತಾಂಕ 4,000 ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಶ್ ಆಮ್ಮಿ 161 ಜನಕ ಕುಟುಂಬ ಚೈತನ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ केले 2014 ಅಂತ 2014 ಅಂತೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೋರ್ನು एक पुस्तक केले जीएसबी डायरेक्टरी तंतु गोत्र कुलदेव ते मागीर एक रेडी राखून जाल्या सोयरी खातीर फर्स्ट तंतु पळोवचे मेळा मेळ तंतु पळोवचे म्हळ्यार सगोत्र जाल्यार त्या जायना म्हणून पळोवचे देव देव एक गोत्र एक म्हणली कुडले ते बरी दवरून विंगड पळोवचे म्हळ्यार तांकां एक रेडी रेकॉनर म्हळ्यार बेसीक मेळा मेळी तंतु पळोवचे स्टार्ट केले. आनी मुंबय आशिल्ल्यांक दुबय आशिल्ल्यांक ते पुस्तक लायता म्हळ्यार गांवां येताना तांकां पळय गांवांत कितले जन आसाची कोण कोण आसाची शेणै कुटुंब कामत कुटुंब तांकां पुरो मूल लाग सोदूच्या पुराय सुलभ जालें तें पुस्तक एक आनी अनंत सौरभा म्हणून एक 400 फुटां पुस्तक म्हळ्यार अनंत वैदिक केंद्र चेंपी रामचंद्र अनंत भट मामान आमगेले षोडश संस्कारा ಬಗ್ಗೆ आमगेले चुडी पूजा वायना पूजा म्हळ्यार आतां जनरेशनाक मागीर सारस्वत हेरिटेज म्हणून इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून अनेक पुस्तक केले. हे कशाला केले म्हळ्यार आतां जनरेशन आमी म्हळ्यार आमी एक समाज हांव प्रधान कार्यदर्शी आर विवेकानंद शेणै म्हणून फर्स्ट मूल पुरुष तो पक्के एमन आयलो तो म्हळ्यार RSS तू बजरंग दळान पुरो काम करतालो. आमी पुरो हिंदुत्वा खातीर इतलें काम करता आमगे समाजा खातीर कसं करूंक नजे म्हणून आमकां एक चिंतन येवन आमी एक समान मनस्क ಒಟ್ಟು जावन 14 वर्ष पूर्ण केलेलें एक सनद संघटन ते आजी मस्त रितीर काम करता. तुम्ही सांगला म्हणजे प्रति वर्ष आमी 750 जनांक कोणाक दुर्बळपण आसा म्हळ्यार आर्थीक जावन कश्ट आसा तांकां आमी जनरल स्कॉलरशीप दिताची 6,000 आनी 12,000 कोणा हाऊस पुस्तकांतील चिल्ड्रू आसाची तांकां फुल फीस इंजिनियरिंग 80,000 जाल्यार 80,000 दिताची मेडिकल 1 ಕಾಲ जाल्यार 1 ಕಾಲ ಲಕ್ಷ दिताची बेनिफिशियरीज तसले 200 बेनिफिशियरीज ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ म्हणून केला म्हळ्यार आमी टोटल तांगेले विद्याभ्यास खर्च आमी पळोवचे दानील मुखांतर तसले एक 200 जन प्रति वर्साक आमी कॅटरिंग करतात म्हळ्यार तांणी आतां एक यंग एजार एक्सिडेंट जावन कोण केलो तिका बायल मनशे बारीक कश्ट तिका ते आदाय अर्न करूंकय जायना कोणकी समज तांणी हेल्प करता एटलिस्ट आमी शैक्षणिक फीस आमी दिल्यार थ्रू आउट हर कॅरियर मागीर तांणी डेव्हलप जाता तांकां काम मेळ्ळें. तशें आमी रेग्युलर तुम्ही सांगले म्हणजे 750 जनांक आमी फर्स्ट उडुपी जिल्हे स्टार्ट केले मागीर दक्षिण कन्नड जिल्हे शिवमोग्गा उत्तर कन्नड चारय जिल्हेकय आमी वर्स प्रोग्राम करताची. ते 2016 डिसेंबर 25 विश्व संमेलन जालें मागीर आमी संमेलन कैद केलो मस्त्याना निमगे आनी संमेलन ना विश्व मट्टाक गेल्ली मागीर संमेलन ಆಗತ್ತಿನ आनी समाजमुखी काम करका म्हणून आमी कुटुंब चैतन्य कंटिन्यू केलें 320 जनां ते दिला हातून त्यांनी कसं अप्लाय करका परत नाही आम्ही आयडेंटिफाय करचे म्हणजे आम्ही अप्लाय करू ना आमगेले कार्यकर्ता पुरा गांवांत आसाचे आम्ही ते आमकां सर्वे मेळना आम्ही सर्वे करता कुटुंब परिस्थिती कळला आम्ही वचून तांकां म्हळ्यार स्वाभिमान उणी करून तांणी एप्लिकेशन घालून आम्ही वचून तांकां हेल्प जावचे म्हळ्यार रिचींग द अनरीच जाल्यार आम्ही आरोग्य चैतन्य म्हणून आतां दिता आसाची कोणाक क्रोनीक डिसीज आसल्यार कोणी दानी आसल्यार 25,000 50,000 ताका दितले आसाची मागीर ताणें स्वच्छ भारत अभियान म्हणून नेशन वाईड कॉल दिले
तेंचे हांव म्हळ्यार पळय बयलो शौच वय. शौचालय दाव तेन्ना आमी उडपी जिल्ल्यान तो 8 घर कडेन शौचालय नाशिल्लें तांकां इमिडिएटली आमी 8 घर कडेन शौचालय बांदून दिलें आनी डिक्लेअर केलें म्हळ्यार आमगेल्या समाजान तूं टॉयलेट नासलेले घर सगळे डिस्ट्रिक्टान आहा 8 घर मागीर 6 जाणां घर नाशिल्लें पुडच्यारी घर बांदून दिलें पयर अर्थ एक सायबर कट्टे तूं 4 जनांकय हेल्थ प्रॉब्लेम घर पडू जाला 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ घर बांदून दिले आमगेले पयरी अमृत गार्डनान तूं स्कॉलरशिप प्रोग्राम जाताना आमी घोशण केल्लें असल एक आवश्यकता ते दुसरे 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ डिक्लेअर केलें नेक्स्ट जावन 3 महिने भितर घर कंप्लीट जालें 3 महिने भितर घर कंप्लीट जावन ते 4 जनां फॅमिलीक 16 ಲಕ್ಷारी स्ವಂತ घर तसल 6 घर आमी बांदून दिला म्हळ्यार गृहनिर्माण योजने आनी विद्या पोषक निधी तुम्ही सांगले म्हणके तांतू एक जनरल स्कॉलरशिप प्लस शैक्षणिक दत्तू योजने कोणाक हाऊस पपूस ना तसल चेडवाक शैक्षणिक दत्तू योजने मागीर एक 4 वर्स तकून आमी प्रतिभा पुरस्कार करता तसच आमगेले हांगा चार्टर्ड अकाउंटंट CA पास जाताची CS पास जाताची IPS पुरा उणे जाल्यार तेमे आमी घालताची कोणी मेळनाचे मागीर विंगड पुरा कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामांत पुरा पास जाताची रँक घेताची आनी रँक विजेतरू आमी उडपी जिल्ले सीमित करून पयलीं आमी कसो म्हळ्यार नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल दुबईन तूं आमगेले एक GSP केल्यार ताणें एप्लाय केल्यार आमी दिताची म्हणून तशी मस्त जेन्ना मैसूरा दाखवून बेंगलोरा दाखवून आमकां कळ्ळां आमी ते पेपरार दिताना सोशल मिडियार वतना कोण की तांगेले कनेक्शन हांगा आसता आमी कसो केला म्हळ्यार बेंगलोरा दाखवून मैसूरा दाखवून येताले आमी पुरा येवची वर्स खर्च दिला उरलेल्या पुरा आमकां फ्री बस करून तांकां आपण तशी वर्साक आमी एक मेगा इव्हेंट करताची 2,500 जन चिल्ड्रू आनी पेरंट्स वोट जाताची अमृत गार्डनांत करची आमी कसले म्हळ्यार मस्त्यान निमताची त्या हॉलाक 1.5 लक्ष सुमार आहे तुम्ही 1.5 लक्ष तक कसले करची ताची म्हणून आमगे बारीक खुशी विशय म्हळ्यार तो न्ही तो एकलो बनतांचो ताजे ओनर चलाशी तो एकलो मडीवाळा चेंपी भटमामान सांगले की पळय आमी 200 जन हाऊस पप्स म्हणून चेडवा दिता असं म्हणून तो इमोशनली आउट बस्ट जाल्लो तो म्हणालो तुम्ही इतले करताना मेंटेनन्साचे 5,000 दिल्या पुरो वर्स कार्यक्रम हांगा करायचे तशी आमी 48,000 दिताचे कसले म्हळ्यार AC घालता तो आनी केलो क्लिनिंग आनी करता मेंटेनन्स 48,000 जाल्यार 1.5 लक्ष तो 3 वर्साकून गेला आमगेले तशी म्हळ्यार आमी विंगड समाजाक म्हळ्यार रिटेन द अनरिच अमृत गार्डन म्हळ्यार उडपा दाखवून हांगा वताना अंबागिला लागी अंबागिलो हय रोड सायडाकची एक 200 कार पार्क करीत हॉड 2,500 जन आमी आतां कसं करता म्हळ्यार शिवमोगा उत्तर कन्नडा तांकां हांगा आपयता रायट विषय आता इतले सगळे तुम्ही करताची तुम्ही लायक फॅमिली विषय म्हाका 2 जन चेडू एकल्याले MBA जाता आसा आनी एकलो फायनल इयर डिग्री डाटा एनालिटिक्स करता 2 जन चेडू हय 4 जन घरकड सपोर्ट जाव करता तुमकां हाऊस पप्सूल सपोर्ट मागीर बायल चेडवाल सपोर्ट तांणी वस म्हळ्यार निमती म्हळ्यार कितले पटी आमगेले व्यवहाराक तोंदर जाता घरकडचे कामय म्हाका पडता जाल्यार ते आमी म्हळ्यार केलो पटी ते आमी जनसेवे एक आमगेले आसक्ती क्षेत्र वाडोवंक जाल्यार कॉम्पेन्सेट करपाची जाता तशें तेन्ना आमकां आमी समाधान करून घेवचें तसं म्हळ्यार सहज म्हळ्यार आमी एक कॉन्सन्ट्रेशन करतना ताका एक पॅरलल जाल्यार एक चूर तोंदर जाता जाल्यार त्या तोंदऱ्या हंत मेन तुमगेले इतले सकाळ असून तुमगेले पत्रिकेर प्रख्यात पत्रिकेर परत तुमगेले आर्टिकल्स येताचे कॉपरेटिव्ह ಬಗ್ಗೆ आर्टिकल बरयता ग्रामीण अभिवृद्धी ಬಗ್ಗೆ आर्टिकल बरयता म्हळ्यार आमी करंट अफेअर्स जना कळो कस कसले फॅसिलिटी आसा म्हळ्यार विषय आतां कॉपरेटिव्स कस कसं डेव्हलपमेंट आतां पयली त्रिभुवन युनिवर्सिटी म्हणून जाल्ले त्रिभुवन युनिवर्सिटी कसले ಬಗ್ಗೆ ताजे ಬಗ್ಗೆ आर्टिकल व्हेरी नायस आतां आमी भारत टॅक्सी जाल्ले ताजे ಬಗ್ಗೆ आर्टिकल तशी उदयवाणी विजय कर्नाटका विजय पूरा पेपर तुमगेले आर्टिकल शॉर्ट आर्टिकल दिल्यात आनी पब्लिश करता आणि लायक विषय मस्त जना कळता कोणतील विषय सगळे आमगेले आसक्ती क्षेत्रांत आमचे जे बरवणीक आसक्ती आसता बरवणीके ಮೂಲಕ मस्त जना कळटा आता एक सान विषय कसं म्हळ्यार आमगेले तरणाट्या चेडवांक पब्लिक लायफ येवका जाल्यार तांकां एक 2 संदेश उतर सनपणेरीची गोइंग टू द प्लेसेस मीटिंग द पीपल हे तांणी एक डेव्हलप करता आज मस्त जन कसं म्हळ्यार प्रायवेसी म्हणून सांगून तांगेले कुडा बसताची कन्ना घालताची हंतू असताची ब्रह्मालोकारी असताची ते चिक्के पेरेंट्स म्हळ्यार तितलें सुलभ ना आमगेले घर कडेन ते समस्या आमकां आमगेले चेडूय तशें आशिल्लेची आमी सांगून आतां समजता असाची म्हळ्यार प्रत्येक घर कडेन समस्या आसता म्हळ्यार आतां जनरेशन तशी म्हळ्यार आमी मोबायल पळयनी आमी आतां खाली झड जनरेशन आतांचे गॅजेट तांणी सान आसतना दोळ सोडताना तांकां पुरो मेळटा पूण तांणी सहज जावन ताका एडिक्ट जाताची जाल्यार ताजी वट्टू आमी जाल्ले तितले आमी वतना देवस्थानां बनवची की सोशल प्रोग्रामां बनवची की केल्यार मागीर मस्त जनाक तांकां इंट्रस्ट आसता चेडवांक कशी आतां हांव हें सांगचें कसं म्हळ्यार इन जनरल सांगचें
केला चेडू बाहेर वची म्हणल्यार जायना तसं जाल्यार आमी सपोर्ट करता वय केला चेडू हुशार आसाची तांणी जावन वची आनी 4 जनां मेळका केला संगीत वय इन्स्ट्रुमेंट आसा पुरो वय दवा वोकल आसा पुरो दवा पब्लीक स्पीकिंग आसा पुरो तांगेले विंगड विंगड आसक्ती क्षेत्र म्हणजे आतां चेडू पर्सनालिटी डेव्हलपमेंटा विशयान वय मस्त तांकां आसक्ती आसता वय. त्या आसक्तीक आमी प्रोत्साह दिवका हम्म. आसक्ती नंतर तांकां आसक्ती हाडोवका ते तितलो सुलभ काम न्ही एक पटी आतां मेगेले चेडवांक तांकां आसक्ती आसा म्हूण न्ही आमी आसक्ती हाडोवचे वय तांणी जावन एक स्वयं प्रेरणेर गेल्यार आमकां संतोश पक्क ना म्हळ्यार आमगेली जबाबदारी ती आमी करता सो तांणी एक कॉपरेटिव्ह लँडान अंतू सोसायटीन तू येवका जन वय करेक्ट आता पुरा कसं ते मेकॅनायझेशन पुरा केला मशिनरी कम्प्युटरायझेशन पुरो केला अवकाश अवकाश मस्त वय. आनी पब्लीक स्पीकिंग केल्यार आमकां एक आत्मविश्वास चड म्हळ्यार आमी चड जनाले मेळ्ळेले तशी आमगेले ज्ञान वाडता करेक्ट आमकां अवकाश खंय आसा म्हूण कळटा विंगड विंगड क्षेत्रांत आमी सहभागी जावचेच आसता तशें जावन हांव साणुरान तूं आसल्यार म्हाका इतले पुरा राज्याचे विंगड विंगड जिल्लेक विंगड विंगड राज्याक विदेशाक वचून एक शिक्षीत आसलो अवकाश मेळ्ळो अशें आमी कसं म्हळ्यार कसंय काम केल्यार एक मॉडेल जावका फस्ट कुडियो नीर मॉडेल जालें ताजे नंतर आमी बृहत गो संमेलनां केलें आमी कसं केलें म्हळ्यार सगळे गांवचे कितले गायी आसाची ते 5 विभाग केले HF म्हणून एक तळी आसा जर्सी म्हणून तळी आसा आनी उर तळी आसा गांवची गाय म्हणटाची तांतूय 2 विभाग केला तांत म्हळ्यार गिर्र साईवाला त्या विंगड म्हळ्यार देशिया म्हळ्यार गुजरात ताकून आयले आनी मलेनाडू गिड्ड म्हळ्यार आमगेले त्या विंगड केले करू विंगड केले तशें 5 कॅटेगरी रे गो स्पर्धे केले कोण आरोग्यवंत गो आसा पळय तांकां पुरा हें दिल्लें आमी प्रायज सोम्या आपण व्हडले म्हळ्यार आमगेले महालिंगेश्वर देवस्थानाचे 2 दिवस मस्त धार्मिक कार्यक्रम ना गद्दू खाली आसता ते तांगेले बाकी मारू गद्द्यांत आमी एक 1,500 जनांक सेरून एक 150 गायी एक ते प्रदर्शन करून एक व्हड गो संमेलन म्हणून केलें व्हेरी नायस तशी गो संमेलन आमी आमगेले गायक मागीर फुडें क्रम आशिल्ले गद्द्यांत नंदीक आपण हाडचे तशें आमी एक चेन्ना म्हणून एक कोण आशिल्ले ते प्रायजांनी घेता आशिल्ले ताका चेन्नानी सन्मान म्हणून केला म्हणून मस्त जन पुरा कंबळ प्रेमी तांणी ते गायेल ओटो ते चेन्ना सन्मान केला तशी एक 2019 आमी 6 वर्सां फुडें आमगेल्या गांवांत एक बृहत गो संमेलन केलें ताणें विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी आमगेले कृष्ण मठाचे तांणी तशी लायक मागीर गोशाले कोण निर्वहण करताची तांकां सार्वजनिक सन्मान आनी गोग्रास तशें पुरो आमी केलें म्हळ्यार आमगेले साणूर हाल उत्पादक संघ खाली दूध कलेक्ट करून दुड्ड दिवचे मात न्ही असले एक सामाजिक काम दत्ता म्हणून तेदन आमकां ते गो संमेलन केले निमती आमकां 1,72,000 सेविंग्स जाले ते नेक्स्ट आमकां कोविड येताना आमगेले हाल उत्पादकर संघ दाखोवन आमगेले जनाक आनी आमगेले कोण KEBचे लायनमॅन आशा कार्यकर्ता तांकां पुरो आमी उचित रेशन दिलें 1,72,000 आमकां ते कोविड टायमार आमकां जनाक हेल्प करूं जालें व्हेरी नायस सेम ते गो संमेलना मुखांतर कोविड टायमार आमी एक कोणाक अगत्य आसा की तांकां रेशन पुरो दिवन आनी उचित मास्क वितरण पुरो तांचोची लायक विशय म्हळ्यार हांव सांगचें कशें म्हळ्यार लोकल लिडरशीप प्रति गांवांत जावका आमकां अवकाश मेळ्यार आमी नॅशनल लिडर जावया इंटरनॅशनल लिडर जावया जगली हार जावन गगन हार फस्ट आमगेले घर कुटुंब गांव हाका आमी इम्पॉर्टन्स दिल्यार सहज जावन एक लिडरशीप सहज लिडरशीप एक नॅचरल लिडरशीप म्हणून ते डेव्हलप जाता ते तुमगेले आसता तुमगेले हें घेवन मोटिवेशन वेगवेगळ्या संदर्भात मस्त जन इन्स्पिरेशन दिला ग्रामीणाभिवृद्धीन तूं कॉपरेटिव्ह अशा बस तुमगेले सत्यस्तिके आनी तुमी एक कसं म्हणटा डेडिकेट जावन काम करता आसताची ಒಟ್ಟು कसं म्हळ्यार आमकां आसक्ती असल्यार ते मुखार करेक्ट मेन बेजीक कसं म्हळ्यार आमकां इंट्रस्ट जावका प्रामाणिकते जावन हय हॉनेस्टी जावका इंट्रस्ट जावका आनी एक इनवॉल्वमेंट जावका आतां ताजे विशयान आतां तुमकां एक क्वेश्चन जाता नायकत्व म्हळ्यार कसले जबाबदारी की मादर जावचे की सेवा ते तिन्नी येता ते तिन्नी ಒಟ್ಟು one who knows the way one who shows the way one who goes the way म्हळ्यार ताका गोत्त येसुका जगत दाखोवका आनी ताणें चोलका केलो पडी कसं म्हळ्यार आमी विंगड जेन्ना सांगता आमी चलनाची आमी कसं सांगता की ते आमी चोवन दाखयले नायक बरी विश्वास चड आसता हो आमगेलो ओटो आसा खाली आमकां मात सांगची न्ही तो चलता सेवाय करता आसता आतां तुमकां वाट दाखोवचे एक मौल्य खंयचे एक शिस्तू की सेवा की सत्यनिष्ठ जावपाची शिस्त भारी अगत्य सेवा आमी करपाचीच पूरा तिन्नी जावका वेरी गुड ग्रामीण आडಳಿತಕ್ಕೆ जावकाचे खंयचे पारदर्शकते की तरಬೇತಿ की जनांनी भाग घेवचे ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಡಳಿತ ಸುರೇಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ जावका
म्हणजे ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ म्हणून एक ग्रामीण भागांದು ಪೂರ ನಮನೆ ಜನ असतात अक्षरस्थ अनक्षरस्थ वय ಪೂರ ಜನ असतात ತಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಚಿ ತಸಲೆ एक सामाजिक बद्धते जनाले सोशल कमिटमेंट सुरे दाव का वय त्याच्यानंतर आम्ही हॉनेस्ट दाव का पारदर्शकते दाव का पुरा दाव पूरा जाव का वय वय निरंतर काम करो का सहाय जाऊचे एक हव्यास कंचे दिनचरी शिस्तु की समय निर्वहण की वाजूच बुक करणे एक्स्ट्रा वाजूचे दिनचरी दाखवून प्रारंभ जाता आमगे दिनचरी समजल्यारी आमका मस्त अवकाश मिळता मस्त टाइम मिळता वय मग तुम्ही सांगल्या म्हणजे शिस्तू दावकाची मग आसक्ती दावका पूरा क्षेत्रांत आसक्ती दाव वय करेक्ट करेक्ट तुमगे प्रीतीचे साधन कंचे तुम्ही इतले साधन केला ग्रामाभिवृद्धी केला विद्यार्थ्यांक सहाय केला राष्ट्रसेवा केला आणि तो प्रीतीच कंचे प्रितीश म्हळ्यार पुराय म्हाका आसक्ती आशिल्ली ती हांव तांतूं मुखार सून गेला जाल्यार ग्रामीणाभिवृद्धी असं म्हळ्यार तांतूं मस्त स्कोप आसा कसं म्हळ्यार आम्ही नगर प्रदेशांत ते पळयनाचे नगर प्रदेशांच्यो तांगेल मट्टान श्रीमंतीक असता व्यवस्था असता ग्रामीण भागात मस्त जनाक सामाजिक कळकळी असता प्रीती विश्वास चड असूचे ग्रामीण भागात आजी तांगेल्या घरकड कसनय व्यवस्थे ना जाल्यार आईल्यांक बसून उद्दा दिवन तांगेल्या घरकड कसं की बोंडुकी खेळणीकी एक बसून चंद करून गौरव दिन उलोवचे आजी पळोवचे ग्रामीण भागात चड नगर प्रदेशांत ना म्हणून सांगना मागीर ग्रामीण भागात आजी काम करता आसतना आवश्यकता मस्त आसा तुमका आकार दिलेले सवाल खंयचो आरंभिक स्ट्रगल्स की आरंभिक स्ट्रगल्स आसा कसं म्हळ्यार मग गॉड फादर्स म्हणना आता आमगेलें कुटुंब पळोवचें गेल्यार आमी भारी स्थितिवंत न्हय भारी एक उद्यमी न्हय तशींच सामाजिक दावन आमकां आतां पॉलिटिकल लायफांत की कॉपरेटिवांत की खंयच्यान एक गॉड फादर्स म्हणना जाल्यार आमीची एक सेल्फ मेड म्हणटा पळय तशी वतना सवाल आसता म्हळ्यार तितली स्पीड वचत जायना मागीर आतंक आसता सवाल आसता रिस्क टेकिंग एबिलिटी शक्ती तुमगेल भारी एक ऐकून खुशी जाले स्फूर्ती मेळता पुरा जनाक तुमगेल जीवनाचे आधार मौल्याधार आणि तुम्ही प्रामाणिकते देवन कमिटमेंट्स दवरून तुम्ही काम केलेलं असं त्या पुरे आमकां सगळ्यांक एक प्रेरणादायी जावो म्हणटाची आणि तुम्ही हांगा येयल्याक तुमगे इतले पुरा बिझी काम आसतना तुम्ही थोडे टाइम घेवन हांगा येयलेंची मस्त धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्र वाहिनी मुखांतर म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा विश्व कोंकणी केंद्राक हाजे पयलीं फुडें भेटी दिला आमकां एक भारी खुशी कसं म्हळ्यार एक कोंकणी भास आजी एक विश्वव्यापी जावन आसा म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्र 42 पंगडाचे भाशिकांक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾಮ ते विद्यार्थी वेतन अशा पुरो आमगेले संस्कृती अशा पुरो नाटक अशा पुरो जानपद कले अशा पुरो मागीर हेंची एक स्टुडिओ मुखांतर आजी विंगडिंगड जनाक विंगडिंगड क्षेत्राचे मागीर विंगडिंगड आसक्तीचे विंगडिंगड साधन केलेले साधकांक आजी बारी सुलभेरी आमी मोबायल अशें पळयले कुडले आमकां विंगडिंगड साधक मेळटात तसं एक स्टुडिओ मुखांतर वाहिनी मुखांतर मस्त काम जाता सर तसं हांव विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शणै म्हाका भारी संतोष कसं म्हळ्यार विश्व GSB संमेलनाचे प्रधान कार्यदर्शी तांणी जावन आशिल्लींची आमगेले विद्या पोषक निधीक मूल कल्पने तांगेलींची आमगेले साणूरांत 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ एक ಮೊತ್ತ आमी 60 ಜನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ केलेले आज 750 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 1,81,81,000 ದಿವಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂದಗೋಪಾल ಶೆಣೈ त्याच्यानंतर तन्नीची तंगेले स्ವಂತ ದುಡ್ಡುಗಾಲ विद्या कल्पक म्हणून त्यांनी करत असत तसं जावन आज विश्व कोंकणी केंद्राक आणि वैयक्तिक जावन मेगेलेची सहोदर जाले निंती मेगेले पचेल पूत जाले निंती तेव्हा एक म्हाका भारी एक प्राऊड फिलिंग आसा ताजे ಒಟ್ಟು GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेचे व्हड कार्यक्रम विश्व GSB संमेलनांत ते यशस्वी जावपाक जाल्यार तुमगेले विश्व कोंकणी अध्यक्षाले प्रमुख पात्र आशिल्ले तसं जावन एक मार्गदर्शक जावन सहोदर जावन तशी विश्व कोंकणी केंद्र आज पूरा क्षेत्राक आज ಗೊತ್ತ संशोधन अशा पुरो नवे नवे सरकार मट्टारी आमगेले भाषा अभिवृद्धीक मागीर आमगेले विशेष जावन पूरा 42 पंगडा जनांक हांगा एक अवकाश आसा विश्व कोंकणी केंद्राचे बिल्डिंग म्हळ्यारीची एक प्रत्येक आनी बस्ती वामन शणै तांगेले एक यत्नाचे एक तांगेले पुतळी आसा ते पळयतना कसं म्हळ्यार तांगेलो ಒಟ್ಟು हांव मस्त मेगेले बांधव आशिल्ले 5-6 वर्स विश्व कोंकणी केंद्रांत विंगडिंगड संदर्भार तांगेलो ಒಟ್ಟು उलयला तांगेलो ಒಟ್ಟು मेळ्ळा आनी मेगेले अम्माल क्लासमेट आशिल्ली ती ते एक आप्तते मेगेले आशिल्ले तसं विश्व कोंकणी केंद्र म्हळ्यार एक आमगेलेंची एक समाजाचें घर शे तसं म्हळ्यार आज हांगा गौडसाराचो ब्राह्मण मात्र न्हय कोंकणी कोण उलयता तांकां पुरो जनांक भाशेची म्हळ्यार गोवा दाखोवन येताची केरळा दाखोवन येताची कर्नाटकाची येताची मागीर विश्व व्याप्ती दाखोवन म्हळ्यार
विश्वदೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ म्हणतात म्हणजे विश्वाच्या विंगड ಕಡೆ दाखवून कोणीही साधन केल्यारे हांव पळयलां विश्व कोंकणी केंद्र वाहिनी मुखांतर कूडले तांणी हांगा येताची तांगेले संदर्शन जाता तांगेले विशय पुरो कळटा आज हांव हे कितले फाटी अशी स्क्रोल करतना म्हाका विश्व कोंकणी केंद्राचे व्हिडिओज पुरो मेळता आसता तसो आज हांवच आज एक अतिथी जाल्यार म्हाका एक बारीक खुशी जावन म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा म्हगेल्या मणकेची मस्त जन साधन विंगड क्षेत्रा करताची प्रति एकले प्रेरणा जावन ಒಟ್ಟು आमगेले एक कोंकणी कम्युनिटीची वाडो म्हणून सांगून विश्व कोंकणी मुखांतर कोंकणी कम्युनिटी म्हणून आमी विश्व समाज समुदाय विश्व समुदाय म्हळ्यार आज कसं म्हळ्यार जगत्य एक हळ्ळी जाला ते ग्लोबल विलेज म्हणटात तसं जावन आज कम्युनिकेशन मस्त वाडला तसं जावन आमी खंय असल्यारय आमी कनेक्टेड जावन आशित तसं जावन विश्व कोंकणी केंद्र ह्या स्टुडिओ मुखांतर मस्त काम करता आसा आनी मुखारी मस्त विंगड क्षेत्राचे साधक हांगा येवं विंगड जनाक प्रेरणादायी जावं म्हणून सांगून विश्व कोंकणी केंद्राक हांव विशेष जावन शुभाशय आनी धन्यवाद समर्पण करता नमस्कार मस्त धन्यवाद उपकार तुमकां थँक्यू आता वीक्षकांकय आता आमी पळयलस सानूर नरसिंह कामत हांणी हांगेल वचनबद्धताय आनी प्रामाणिकपणान कशी सान एक ग्रास रूट हळ्ळी सुकून राष्ट्र लेवलाक राष्ट्रमट्ट लेवलाक तांगेले नांव आजी लायक जावन प्रसिद्ध जावन आसा ते आमकां जे कळ्ळे हांगेले मौल्याधारित उतर हांगेले विचार आमी आयकून मस्त संतोष जालेले आसाची तशीच तुम सगळ्यांक धन्यवाद तुम्ही आमगेल व्हिडिओ लाईक करायची शेअर करायची सबस्क्राईब करायची नमस्कार.